तुम्ही पळत आसतलो ते हायकोर्टाचे जजमेंट येयला एक क्वॉश केला ते पॉवर डिपार्टमेंटान अपॉइंटमेंट केल्ले ते हायकोर्टान जजमेंटान फकत अपॉइंटमेंट क्वॉश केले म्हणून तेच पासत आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली म्हणून सांगपाक तुमकां कसले मॅनिप्युलेशन केले लोकां इतले फुटयले आनी कायदो आशिल्लो तो सामको टर्न करून आरटीआय रिफ्यूज करून डिनाय करून इन्फॉर्मेशन अपॉइंटमेंट बेगीन केले ते सगळे हायकोर्ट जजमेंटान बरयला आमी सांगना पूण हायकोर्टान जजमेंटान बरयला सगळे एक पाटी रिटर्न रिजल्ट भायर सरला सगळे बरोवचे एग्जाम आशिल्ले ते रिजल्ट येयला तांकां मागीर कळ्ळें कोण लिस्टान भितर तो बसतलो कोण बसना तो आनी मागीर ते उपरांत ते मॅनिप्युलेशन करपाक लागले ही सामकी मांडणी हांव सांगता बीजेपी सरकाराची फकत हिंगा न्ही सेंट्रलान पासून स्वतः डिप्रायविंग वर्दी कॅन्डिडेट कोण बरो आसा तो कोण मेरिटोरियस कॅन्डिडेट आहा तांकां डिप्रायव करता ही व्हडली क्रायम म्हजे प्रमाणे ही व्हडली ऑफेन्स करप्शन बरे आहात ते टॅलंटेड लोक आहात ते तुम्ही घेना आनी फोटींग कोण घेतात तो अनफिट लोकांक आनी असले लोकांक तुम्ही नोकरीन घेवपाक सोदता मागीर तुम्ही सरकाराक ऑफिस भोगतात थिंगा आनी लोकांचें काम जायना मागीर वयल्यान लोकांचे पयशे खातात हांव फकत थोडे पॅराग्राफ्स वाचता हायकोर्टान ऑर्डर बरयल्ली एक paragraph 24. However, the response on the behalf of the respondent disclosed that on 11 January 2016, that is a day after the publication of the results of the written test, a note was moved to the government proposing a new criterion for further selection process, which criterion totally deviates from the existing criterion set elaborately in the OM dated 5th March 2007. म्हणून रिजल्ट आशिल्लो भायर आनी मागीर तुमी मॅनिप्युलेशन करपाक लागले एक कंप्लिटली रॉंग लोकांक केन्ना फटोवपाचें न्ही इतर लोक शिकून येता लोक तयारी करून येता आनी डिजर्विंग कॅन्डिडेट तो उडयतात भायर आनी हायकोर्टान फुडें सांगलां हावेवर बाय प्रॅक्टिसिंग सबटरफ्यूज वेटेज टू द एक्सटेंट ऑफ 30% was accorded to the oral interview आनी फुडें हायकोर्टान सांगलां The record indicates that the petitioner, invoking the RTI Act 2005, had repeatedly sought details of the criterion adopted in the present selection process post the declaration of the results of the written test on 10th January 2016. However, such information was denied to the petitioners and quite hurriedly the appointment orders were issued in favor of the selected candidate. Hence, hence वाचून आणि ऐकून तुम कटले चिपकून सगळे चिंतीत आता तुम चिंतले दोन किंचाचे लोक आसात एक डिजर्विंग कॅन्डिडेट्स आणि दुसरे इलिगली अपॉइंट केले आता ते जॉबार आशिल्ले सॅलरी ड्रॉ करताले फॅमिली तेंगे आसा म्हणल्यार तुवें दोन सेक्शन ऑफ अनहॅपी पीपल केले एक रॉंगली डिप्रायव केले एक घुसळी तिंगा तेकाय काडले तेंची परिस्थिती आतां चिंतपाक जाय कितें जातलें कितकोन लोकांक फुटयला हांव ही फायल शिकतलो म्हूण हांव जजमेंट वाचून हांव सांगता आमची पार्टी FIR घातले फकत चीफ इंजिनियराचे न्ही आनी मिनिस्टराचे कसो असले लोकांक नागोयन कोण जाणा सोयऱ्या गायले थिंगा और कोणाक तुमगे चमचाक गायले थिंगा और कोणाक पयशे घेवन पोस्ट बोलले आम्ही सगळे भायर काडले FIR घातले आनी करप्शन आहा ते ना ते मागीर कोर्ट चलयतलो तुमकां सगळ्यांक येवकार आताच दोतोरान जी ऑर्डर वाचून दाखयल्या त्या ऑर्डरी प्रमाणे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जे असिस्टंट डेटा एंट्री ऑपरेटर जे पोस्ट घेतलेले ते चॅलेंज करून ते आता स्क्रॅप केले आसा
तर आम्ही इतकी वर्सां जे सांगित आयिल्ले आसा की नोकर भरतीत करप्शन जाता, मोठ्या प्रमाणात करप्शन जाता, ते हे एक जिवंत उदाहरण जे हायकोर्टाची जी ऑर्डर आसा तेतूंतल्यान दिसून येता की बीजेपी सरकारान मोठ्या प्रमाणात करप्शन जाल्लं आणि वास्तवीक जेन्ना पोस्ट काडटा गव्हर्नमेंटान नोकर भरती जाता, जे डिझर्विंग कॅन्डिडेट आसा, जे मेरिटान येता तांकां खरें म्हणल्यार स्कोप मेळपा जाय, तांकां नोकरी मेळपा जाय. पूण आमी पळयता की अशें जायना आणि जे कोण फावोर मागून येता आणि पयशे दिवन येता तांकां आज नोकरी मेळटा. ही जी केस आसा ही एक निव्वळ करप्शनाची केस. हे जे पोस्ट काडलेले ह्या पोस्टान 10-15 लाख रुपया मेजून हे नोकऱ्यो विकलेल्यो आणि आज जो आमी ताचो रिझल्ट पळयता की जे मेरिटाचेर जे आयिल्ले भुरगे, जे मेरिटान आयिल्ले भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळनासतना ज्यो नोकऱ्यो जेंच्यांनी विकत घेतल्या तांकां ह्यो नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो आणि आज आमी पळयता आज ह्यो नोकऱ्या वयल्यान तांकां घरा वचपाची वेळ येयल्ली आसा. तर आताच सांगला त्या प्रमाणे ह्या बाबतीत ह्या संदर्भात काँग्रेस पक्षा वतीन आम्ही FIR दर्ज करतले आणि जे कोण भितर गुंतल्या चीफ इंजिनियराच्या पदान, मिनिस्टराच्या पदान त्यांचेर कारवाई जातली. आम्ही इतके ते सांगत आयिल्ले आसा की मिलिंद नायकाचे आमी इतके तेप आतां पाडे आसता की खंयचेच अशें क्षेत्र तेणें सोडलें ना जेतून तेणें उदकान काडला. जावं ते मिनाची चोरी जावं ते मॉलेस्टेशन जावं ते आता ही नोकर भरतीन करप्शनाची केस जावं खंयचें क्षेत्र अशें सोडलें ना जेतून मिलिंद नायकान आपलो भितर घालून टाकलो. एक करप्ट असो मिनिस्टर आजूय ह्या सरकारान आसा आणि वायट दिसता मुख्यमंत्री आज पर्यंत ह्या करप्ट मनशाक घेवन सरकार चलयता. आता आमी पळयता की इलेक्शन झडपी इलेक्शन तोंडार पावला आणि ह्या झडपी इलेक्शनाच्या तोंडार गव्हर्नमेंट स्टेटमेंट करता की आमी 10,000 नोकऱ्यो घेवन येतले. म्हाका खबर ना की आता हे कितको तेप जाली ही गोष्ट आमी आयकपाक आमकां येता की नोकर भरती करतले पूण प्रत्यक्षान आज पर्यंत हो सरकार आमच्या गोंयच्या युवकांक फटयत आयिल्लो आसा आणि हांव आता खात्रीन सांगता की हे पसून सरकार जे आता 10,000 नोकऱ्यो जे म्हणटा पळय ही सरकारची एक निव्वळ फटींगपणां आसा. हे तरी ह्या केसीन जे असिस्टंट डेटा एंट्री ऑपरेटर जे पोस्ट घेतलेले ह्या पोस्टांक तरी पयशे खाल्ले आनी नोकऱ्यो दिल्ल्यो त्यो मागीर भितर इलेगॅलिटी आसा, इरेग्युलरिटी आसा पूण नोकऱ्यो दिल्ल्यो. पूण हांव आज तें सांगता की हे 10,000 जे नोकऱ्यो म्हणटा आसत हे पयशे घेतले आनी तांकां नोकऱ्यो दिवचे ना अशी परिस्थिती जावपाची आसा. कित्याक सध्या सरकाराचे फक्त आता पासून हे झडपी इलेक्शनाक जे नोकऱ्यो ज्यो डिक्लेअर केले एक युवकांक आमचे फटींगपणाचे एक आमिष दाखयला. हे आमिष दाखयतले आणि आमच्या युवकांक फटयतले आणि ह्या नोकऱ्यांच्या नावान इलेक्शन फंड तयार करतले. हो ह्या सरकाराचो इरादो आसा. आणि आता पळयता की ह्यो आता जे आता भुरगे तांकां मोठ्या अपेक्षेन मोठ्या आशेन जावं ते पयशे तेंच्यांनी दिले हेंच्यांनी घेतले चोरांनी पयशे घेतले करप्शन करून तांकां नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो. पूण आज तेंची अशी परिस्थिती जाल्ली आसा आज तांकां घर बसपाची वेळ येयल्ली आसा. कित्याक कोणूय जेन्ना मनीस जेन्ना नोकरेक लागता पोटाक लागता तेन्ना तेजी व्हडली स्वप्नां आसता की बाबा तो पोटाक लागलो की बाबा तो घर घेता गाडी घेता संसार करपाक लागता. पूण अशा वेळार जेन्ना अर्दे काही नोकरी सोडून जेन्ना घर वचचें पडटा तेन्ना तुम्ही इमेजिन करा की त्या फॅमिलीचेर आज कसलो दुखाचो डोंगर कसला आसता. आणि ही परिस्थिती कोणे हाडली? ही परिस्थिती ह्या मंत्र्यान तेन्ना जो मंत्री आशिल्लो पॉवर मिनिस्टर मिलिंद नाईक आणि तेन्नाचो सरकार भाजप सरकार तेन्ना ह्या सरकारान आणि ह्या मंत्र्यान त्या फॅमिलीचेर आज वेळ हाडलेली आसा. कित्याक आज तेंची परिस्थिती अशी जातली की बाबा तेंचेर रिणां आसतली तेंचेर आज तेंची फॅमिली आसतली तांकां आज रस्त्यार वयचें पडटलें आणि कोण पळयतलो तांकां नोकरेक कोण घेतलो. कदाचित अशें आसतलें की थोडे आज ओवर एज जावन गेले आसतले 40 वर्सां तेंच्यांनी क्रॉस जाली आसतली आज परत तांकां नोकरेक कोणाक घेतले जाल्यारूय आज तांकां नोकरेक परत आज कोण घेवपा ना. सो अशी आज सरकारान फटींगपणां करून आज ह्या फॅमिलींचेर आनी ह्या भुरग्यांचेर आज ही वेळ हाडलेली आसा. सो हेचो निशेध करता. आणि तुमकां याद जाता की फाटल्या 1-2 आठवड्या पयलीं विश्वजीत राणाची एक ऑडिओ क्लिप एक व्हायरल जाली.
त्या ऑडिओ क्लिपान विश्वजीत राणे स्पष्ट आपल्या कार्यकर्त्यांक संबोधता असताना म्हणतात की तुम्ही काम करा, पक्षा खातीर काम करा, नोकऱ्यो ज्यो आसा त्यो आमच्याच कार्यकर्त्यांक मेळटल्यो, उडाण टप्पू जे भुरगे आसा तांकां ह्यो नोकऱ्यो मेळपाना. सो हो विश्वजीत राणाचो स्टेटमेंट. आणि नोकऱ्यो आमीच दितले. हांव म्हणटा तुम्ही जर नोकऱ्यो जर अशे ह्या पद्दतीन जर दिता आसत तुमच्याच कार्यकर्त्यांक जावं तुम्ही पयशे घेऊन जावं करप्शन करून जावं, जाल्यार तुम्ही बाकीच्या जे आज एज्युकेटेड युथ आसा, जे नोकऱ्या प्रयत्न करता, जे एक्झाम आन्सर करता, हजारांनी तुका सेंटरांनी भोंवून ते एक्झाम आन्सर करता, ओरल इंटरव्यू दिता, तेंचेर तुम्ही आज अन्याय करता. कित्याक तुम्ही सगळ्यांक तांकां एक्झामी दिवपा लायता, मोठ्या अपेक्षेन ते बाबडे तयारी करता, शिकता, एक्झाम आन्सर करता, आणि शेवटी कितें काय म्हणल्यार तुम्ही पयशे घेवन जर नोकऱ्यो दिता आसत तुम्ही हो शो बंद करा. आणि तुम्ही सरळ सांगा की बाबा विश्वजीत राणे स्टेटमेंट केला तसो सीएमान स्टेटमेंट करचो की ह्यो ज्यो नोकऱ्यो आसा ह्यो आमच्या कार्यकर्त्यांकूच मेळटल्यो, नाल्यार ती तर तुमची पयशे मेजपाची तुम्ही तयारी दवरा, आमी ह्यो नोकऱ्यो विकतले. कित्याक वगीच भुरग्यांक आज परिस्थिती इतकी वायट जाल्ली आसा की एक तर पॅन्डेमिकाक लागून आज युवकांक आज घर बसपाची वेळ आयल्या, आज तांकां नोकऱ्यो गेल्या, प्रायव्हेट सेक्टरांत जे कोण काम करताले तेंच्यो आज नोकऱ्यो गेल्ल्यो आसा. आणि अशा पद्धतीन तुम्ही त्यांच्याकडे परत जर फटिंगपणा करता असत जाल्यार हे सारखे न्ही. मुख्यमंत्र्यान जाहीर करचे की ह्यो आमी ज्यो 10,000 ज्यो नोकऱ्यो ज्यो तुमच्या मुखार घेऊन आता येतले ह्यो आमी पयशांनी विकतले, ना जाल्यार आमचे जे कोण बीजेपीचे कार्यकर्ते आसा तांकां आमी ह्यो नोकऱ्यो दितले. कित्याक बाकीच्यांनी आनी गोंयचे जे युवक आसा तेंच्यांनी आनी हेंच्या आशेर रावचे की बाबा आमकां नोकऱ्यो मेळटल्यो, कित्याक ते आपले एफर्ट्स घातले, प्रयत्न करतले नोकऱ्यो मेळपा खातीर, हेजे तेजे पाय धरतले, आणि शेवटी कितें काय म्हणल्यार तांकां त्यो नोकऱ्यो ते मेळपाना. सो हे सरकारांनी फटिंगपणां बंद करची. आणि विश्वजीत राणेच्या स्टेटमेंटा प्रमाणे जर वचत जाल्यार तो म्हणटा की ह्यो नोकऱ्यो आमी दितले, आमच्या कार्यकर्त्यांक मेळटल्यो. तशें जाल्यार गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिटी जी आसा जावं जीपीएससी आसा हे तुम्ही स्क्रॅप करा. कित्याक नोकऱ्यो जर तुम्ही दितले, गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिटी कोणा लागून केल्ली आसा? गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिटी एकाच लागून केल्ली की ते ग्रुप सी आणि डी तांकां नोकऱ्यो दिवपा लागून, मंत्र्या मार्फत वच्च्यो न्ही अशें ते लोकांक चित्र दाखोवपाक ती गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिटी केल्ली. सो ती स्क्रॅप करा, कित्याक ती आसून कांयच अर्थ ना. तुम्ही जीपीएससी आसा, जीपीएससी स्क्रॅप करा, कित्याक तुमकां जर तुमच्या लोकांक आणि पयशे दिवन जर नोकऱ्यो दिवपाच्यो आसत हेजे अस्तित्व असणं कांयच अर्थ ना. आणि हे सगळें जर एकंदरीत पळय, हे सगळें कितें घडलां हेका जे जॉब्स जे आतां भुरग्यांचे गेल्ले आसा करप्शन करून, हेका मिलिंद नायक जबाबदार आसा, बीजेपी सरकार जबाबदार आसा. आणि आमची मागणी आसा लिगल ग्राउंडाचेर, आमी आतां हायकोर्टाची ऑर्डर पळयल्या, मिलिंद नायकान राजीनामो दिवचो. कित्याक ज्या पद्दतीन तेणे ह्या इतके कुटुंबाक, इतके भुरग्यांक ज्या तरेन आज रस्त्यार जर ते येता आसत, हेका मिलिंद नायक जबाबदार आसा, हो सरकार जबाबदार आसा. आणि ह्या ग्राउंडाचेर मिलिंद नायकान राजीनामो दिवचो. आणि मिलिंद नायक जर राजीनामो दिना आसत जाल्यार मुख्यमंत्र्यान, कित्याक हे आज अशें बाबा कितें वाऱ्यार आरोप केल्ले आरोप न्ही, ही हायकोर्टाची ऑर्डर आसा. आणि इतकें करून जर हे करना जाल्यार मुख्यमंत्र्यांनी हायकोर्टाच्या आधाराचेर तरी मिलिंद नायकाक ह्या सरकारांतल्यान काडून उडोवचो, ताका सेट करचो. कित्याक असले मंत्री सरकारान उरप म्हणल्यार आज तेंचें नांव काय नाच, सगळे रसातळा पावल्ले आसा. आणि अशे मंत्री उरप म्हणल्यार गोंयचें नुकसान जाता. कित्याक कोल्हा बाबतींत आमी पळयता थंय ताणें तेवढे सगळे मुरगांव तालुकाच ताणें काबार करून उडयल्लो आसा. मुरगांव ताणें कॉन्स्टिट्युएन्सी आपली काबार केल्या, वास्को काबार केला, आणि बाकीचे इतर आज इतके विषय, मिनाची चोरी ताणें एनपीटीन थंय केल्ली आसा. सो अनेक विषय आसा. हो मंत्री सरकारान रावप हो लायक ना, हेका काडून उडोवचो. आणि हे इतक्यार सोपना. आणि त्याची 3 प्रकरणां आसा मिलिंद नायकाची, जे आमी फुडल्या आठवड्यात ताका आमी एक्सपोज करतले. ताणें व्हडलो घोळ केल्लो आसा, व्हडलो घोटाळो केल्लो आसा, जो सध्या ज्या खात्यांचो तो मंत्री आसा त्या खात्यान नोकर भरती बाबतीत ताणें व्हडलो महाघोटाळा केल्लो आसा. आणि एक न्ही 3 घोटाळे केल्ले आसा. ते फुडल्या आठवड्यात आमी ताका एक्सपोज करतले. परत एकदा मागता काँग्रेस पक्षा वतीन आमी हेजेर एफआयआर दर्ज करतले त्या संदर्भात.
आणि आमची मागणी आसा मिलिंद नायकान स्वता जावन राजीनामो दिवचो, ना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान एका सॅक करचो.